म्हादईवेलो भांडुरा प्रकल्प राखीव राना वाठारांत आशिल्ल्यान तो जावप कठीण। प्रस्तावित प्रकल्प राखीव राना वाठारांत आशिल्ल्यान टीम सुवातेर गेली आनी इन्स्पेक्शन करिनासतनाच परत आयली। सूत्र सांगतात ते प्रमाण राखीव राना वाठारांत जाल्यार प्रकल्प जावंकूच शकना अशें ट्रिब्युनलाच्या टीमीचें मत। भंडोराच्या पंचायती प्रकल्पाक खर विरोध करतात। कळसा, हलथरा आनी मलप्रभा प्रकल्पावेल्यान कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यांक ट्रिब्युनला कडच्यान पयलींच बरेंच पडलां। आज टीम सुपा वाठारांत भोंवतली। बेरेस्तारा म्हादय ट्रिब्युनलाचे टीमीन नियोजित भंडुरा धरण प्रकल्प वाठाराचे इन्स्पेक्शन केले। भंडुरा पावले उपरांत टीमीन पयलो प्रश्न विचारलो तो भंडुरा प्रकल्पाचो वाठार खंयचो। कर्नाटकाच्या टीमीन प्रकल्प राखीव राना वाठारांत पडटा म्हूण सांगिल्ल्यान ट्रिब्युनलाच्या अधिकाऱ्यांनी तो विशय थंयच सोपयलो। राखीव राना वाठारांत प्रकल्पाचो प्रश्नूच येना अशें मत टीमीन उक्तायलां म्हणपाचें सुत्रां उलोवन दाखयतात। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार कर्नाटकाचो म्हादयवयलो नियोजित भंडुरा प्रकल्प राखीव राना वाठारांत पडटा आनी थंयचे लोकय ताका विरोध करतात। शेती गेल्यानंतर परत जंगल पुढे जाऊन सगळं हे होणार। कर्नाटक हा आमच्यावर अन्याय जाणूनपूर्वक करतोय आणि जास्त म्हणजे आम्हाला हा नकोच आहे मुळापासून। कारण का आम्हाला शेतीपेक्षा जंगल संपत्ती जी आहे ना ती वाचवायची आहे। प्रकल्प राहिला तर ह्या पुऱ्या तालुक्यालाच त्रासदायक आहे। आम्ही गेलो ना सर्वे करून काम मग आमच्या भात जमिनीत कायदेशीर काय झालं तर बुधवारा टीमीन कर्नाटकातल्या हलतरा, कळसा धरण प्रकल्प आणि मलप्रभा कालव्याची वाठाराची पळोवणी केली। पर्यावरण दाखले नासतना कर्नाटकान प्रकल्पाचे काम बरेंच फुडें व्हेलां हाचो अदमास पयल्याच दिसा सावन ट्रिब्युनलाच्या टीमीक लागला। भंडुराचो प्रकल्प तर जावंकूच शकना अशें टीमीचें मत। पूण निमणे टीम रिपोर्ट कितें दिता ताचेर गोंयचो आनी म्हादयचो फुडार थारतलो। सरकारी जंगल क्षेत्र आसा आनी दोन्ही प्रकारचे हांगासर जंगल क्षेत्र असल्या कारणान हो प्रकल्प तांकां घेवपाक मातशें आडमेळ निर्माण जाल्ले आसा। हे उदक व्हरता आसतना तेंच्यांनी एक विचार तांकां जाल्लो आसा की आमी राखीव जंगल क्षेत्रान एखादो प्रकल्प उभारपाक सोदता तेन्ना त्या प्रकल्पा खातीर राखीव जंगल क्षेत्र जे आसा ते नष्ट करपा खातीर तांकां परवानगी जाय आसता आनी ती केंद्रीय वन आनी पर्यावरण मंत्रालयान अजून मेरेन तांकां परवानगी दिवंक ना। शुक्रारा ही टीम जोयडा तालुको आनी सुपा वाठारांत पळोवणी करतली। प्रुडंटा खातीर उदय परब। आम आदमी पक्षान दिल्ली हाडला तशेंच राजकीय ल्हार गोंयांतय हाडपाची तयारी चलयल्या। गोंयचो मतदार दिल्ली परस शाणो। पक्षाक दिल्ली परस गोंयांत वातावरण बरें म्हूण पक्षाचो राष्ट्रीय फुडारी बाबा वाघेला म्हणटा। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी ऑफिसां उगडपाची तयारी पक्षान केल्या। हे खातीर आदार करपाचो उलो लोकांक मारला। पक्षाची आझाद मैदानाचेर बिरेस्तारा जाहीर सभा जाली। उमेदवारी मागून गोंयांत येता ती लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची तयारी आपान चलयल्या। आज आप सब जानते हैं वैसे आम आदमी पार्टी बिल्कुल गोवा के अंदर जीरो है, लेकिन आप सबको देख के मुझे नहीं लगता है कि हम जीरो हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सोच यहाँ जिंदा है। तो जो कोई साथी इस तरह से सहयोग करना चाहे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें जरूरत है एक ऑफिस की, फिर हमें जरूरत है ऐसे कुछ वॉलंटियर की। गोवा में ये सबसे जल्दी हो सकता है, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ कि गोवा के अंदर मॉरल वैल्यूज जितने आज भी गोवा की जनता में, गोवान समाज में है, इतना देश में शायद कहीं भी नहीं है। मोठे मोठे पॉलिटिशियन्स गरबगडीत चालले आसात कित्याक लोक उभे रावल्यात। आम आदमी उबो रावला। हांव अजूनपर्यंत आम आदमीचो मेंबर जावंक ना तेंय सांगता। हांव बीजेपीचो कार्यकर्तो आशिल्लो। बीजेपीक गेल्ली जवळजवळ 20-25 वर्सां हांवें सपोर्ट केल्लो आसा। हे जे पळय इतलीं वर्सां राजकारण चल्लां ताका विटलेलो मनीस आसा। कारण म्हाका दिसता की आमी जे ऑल्टरनेटिव्ह म्हणून उबे करता ते फाल्यां तेच करतात, ते त्यातूंतल्यानूच वतात आनी तेन्ना पयलींच्यांनी कितें केल्लें हें परत परत सांगतात। ह्यो गोश्टी आमकां नाकात। आमी कितें करपाचें आमी ठरोवपाक जाय। जे गोंयांत पॉलिटिक्सात चालू आसा त्या पॉलिटिक्सा म्हणटात पॉलिटिक्स ऑफ सबस्टिट्यूशन। म्हणजे 5 वर्सां काँग्रेस, 5 वर्सां बीजेपी। जेन्ना ऑपोजिशनां आसता तेन्ना एजिटेशन करतात। तुमी पळयलां आसतलें कॅजिनोचें एजिटेशन जाल्लें 3 वर्सां पयलीं, आनी मागीर पावरा येतकीर मागीर कितें केलें कॅजिनोचें तेंय तुमी पळयलां। लोकपाल कायदो चालीक लागले उपरांतूच गोंयाक नवो लोकायुक्त मेळटलो। लोकपाल चालीक लागले उपरांत लोकायुक्त कायद्याचो फेरनियाळ घेवन गोंयांत लोकायुक्त नेमतले अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयलां। मायनिंगाचो परिणाम अभ्यासपाक गोंय सरकारान निरीक नेमले म्हणपाचें ताणें मिडियाक सांगलें। सर्व्हिस गॅरंटी कायदो जानेवारीक चालीक लायतले। माध्यम प्रस्नाचेर 26 जानेवारी पर्यंत निर्णय घेतलो अशें सुदारीत आश्वासनय ताणें दिलां। एक निरी अपॉइंट जावपाची आसली केली
ऑलरेडी यांचे पेमेंटाचे हे काढले, ऑर्डर काढले. सगळ्यांनी ती सर्व्हिस गॅरंटी ॲक्ट तो जानेवारीन सुरवात लोकायुक्त अपॉइंटमेंट नवं लोकायुक्त आता लोक हे केला नाही, केंद्रान कायदो पास केला नाही. आय विल हॅव टू सी वेदर अवर लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स विथ दॅट बिकॉज इट ऑल्सो मेक्स अरेंजमेंट फॉर लोकपाल. गोयच्या लॉ स्टेटीकूय तातूंत भितर प्रोविजन्स आहा. सो दोनूय पळोवन करून घेता. अबावट तुवें कितें सांगलें सर्वीस गॅरंटी एक्ट. आतां गेलें इलेक्शन जें जालें विधानसभेचें ते कोड ऑफ कंडक्ट तांकां लागलात, आमकांय लागला. आमचे 8 ऑफिसर थंय आशिल्ले. सो हाऊ डू यू फंक्शन लायक दॅट? इनफॅक्ट दे वर आस्किंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफिसर्स एक्सेप्ट चीफ ऑफिसर अँड 1 प्रिन्सिपल सेक्रेटरी सगळ्यांक ऑब्झर्वर म्हणून धाडा म्हणून. आय रिफ्यूज. एमओएचो मुद्दो ऑलमोस्ट लागीं आयला. शेवटचे राऊंड चालू आहा. 2039 कंप्लीट. म्हाका एकूच अडचण आहा पर्सनल. आय कुड हॅव कंप्लिटेड इट बिफोर क्रिसमस बट आय हॅव अ मॅरेज ऑफ माय सन. त्यामुळे हांव मातसो तातूंत थोडोसो. थँक्यू. अदरवायज इट कॅन. इतले लागीं आहा ते. बट जानेवारीन 100% बिफोर 26 जानेवारी वील गेट द. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.